we are in the early summer. We are in the early March. आमचो एप्रिल मे वचपाचो आसा. This year definitely the mercury will rise above 40. Yes. म्हाका दिसता कित्याक around naturally normally it would be having heat waves in March. March. First week of March. Then माय तापता म्हणटा पळय बरोच माय तापपा आहा. आणि एक प्रमोद हेतून एक महत्वाचो विषय म्हणजे आमी आता डिझास्टर मॅनेजमेंट सगळ्याचेर चर्चा करतात. क्लायमेट चेंजा खातीर जे कितें गोष्टी जावपाच्यो आसात वेगवेगळे जे रिपोर्ट्स येयल्या फॉर एग्जांपल उदकाची हें वाडटली म्हणजे अमक्या खंयच्या तरी गांवांक धोको आसा. आतां हो परत हीट वेव जाली हाचेर एक लॉंग टर्म प्लॅन आमच्या कडेन आसपाकूच जाय. तो लॉंग टर्म प्लॅन खंय दिसता आमी एकी कडेन झाडां मारीत आसात आनी दुसरी कडेन आमी म्हणटा हीट वेव वावली. हे सगळ्या गजालीचेर एक डेडिकेटेड एक्सपर्ट टिमाक घेवन एक्शन प्लॅन सरकारान रेडी करचो पडटलो. आमी हेनी उजो लायलो तेनी उजो लायलो अशें म्हणून आमी ह्या गजाली कडेन दुर्लक्ष करूं शकना. परिस्थिती अशी आहा की लॉंग टर्म सोडून दी शॉर्ट टर्म उजो कसो पावलो हें चिंतपा आमकां 3 दीस वतात. 3 दीस वता. हय हें कितें ही आमगेली सद्या परिस्थिती जाल्या. जल लेट्स गो टू द सेकंड आस्पेक्ट ऑफ द तातूंत भितर अशी जेन्ना मोठी घडणुको घडटात तेन्ना तातूंत भितर मातशें राजकारणय जाता. सो चीफ मिनिस्टरान काल रातीन सारके तातडीने बैठक बी सारकी अशी घेतली. सो आमची रातीन अशी तातडीने कित्याक घेवपा आशिल्ली हो दुसरो मुद्दो पूण ती घेतली आनी फायनली सीएम हॅड टू कम इन अँड कॉल एवरीबडी इन्क्लुडींग विश्वजीत राणे इन हिज ओन कॉन्स्टिट्युएन्सी. सो थंय एक राजकारण दिसता काय कितें की सीएम ऑल्सो वॉन्टेड टू कायंड ऑफ एसर्ट गेट हांव मुख्यमंत्री हांव आसां हांव मतदारसंघा भितर येवन ही मिटींग घेवपाक शकता. फाटले जे 3-4 दीस जे कितें घडलां लास्ट टायम आमी उलयल्ले की व्हेरी इंटरेस्टिंग व्हेरी आनी इंटरेस्टिंग ताजे उपरांत असं जालां की आज सकाळी सावन विश्वजीत राणे हांणी जो धडाको चलयला आमगे हेलिकॉप्टर सॉर्टी धरून प्रेस कॉन्फरन्स धरून की इट लुक्स लायक अ कायंड ऑफ अ व्हेरी अग्रेसिव्ह रिस्पॉन्स टू वॉट हॅपन लास्ट नायट. पण अशें दिसता की तो पॉलिटिकल उजो पालोवपाचो एक प्रयत्न जाला म्हणून हो तेंचो उजोचो इफेक्ट पालोवपाचो प्रयत्न जाला आनी एक कडेन फायर सुरू जाल्या ना. तो फायर चल लास्ट टायम आमी उलयल्ले की ते सत्तरीन कोणीच भितर सरोंक आनीक चान्स ना म्हणून इवन सीएमाक देऊन भरपूर हें जाता म्हणून आमी ऑन रेकॉर्ड वी हॅव मेन्शन्ड इट. सो आतां एक अशें जाला असो उजो पेटला की त्याचो पॉलिटिकल उजो पालो हिंदून भितर तो पालोवंक शकतलो काय म्हणून कडेन सीएमान हें केला आनी तेणी तिची बाजू मांडल्या पळय तशीच मांडल्या की विश्वजितानूय म्हणलां की देर इज सबोटाज. सीएमाने तीच लायन घेतल्या कळत का न्हू. ही इज नॉट कॉन्ट्रडिक्टेड दॅट ही इज वन हँड बोथ ऑफ देम आर द सेम. बट डू यू थिंक दिस स्मार्ट पॉलिटिकल मूव इन दिस की सामको टिपिकल रातयांक तातडीन मुख्यमंत्री मतदारसंघा भितर घुसता आनी नेक्स्ट डे विश्वजीत राणेनी सारके हवाई सफर एरियल सर्वे एरियल व्यू सारको आनी अशें की म्हजें काम म्हाका खबर आहा ते आनी कोणे आपल्याक सांगपाची गरज ना अशें थाटा भितर. आनी पयले दीस मुख्यमंत्री की आय एम द चीफ मिनिस्टर डिझास्टर मॅनेजमेंट आपले अंडर येता आय एम गोईंग टू टेक स्टॉक ऑफ द सिच्युएशन आनी गरज पडल्यार तुगेले कोण अधिकारी सुद्दां जबाबदार आसले तांकां सस्पेंड करतलो. जे अधिकारी कोणाचे डिपार्टमेंटाचे विश्वजीत राणेच्या डिपार्टमेंटाचे. सो डू यू फायंड ह्या उज्या भितर तुका ह्योय फ्लेम्स दिसता काय कितें पॉलिटिकल प्रमोद टेरिटोरियल बॅरिकेडचे असतात टेरिटोरियल बॅरिकेड ते एका मर्यादे पर्यंत ओके असता. पूण जेन्ना डिझास्टर जाता पळय तेन्ना द हेड ऑफ द स्टेट हॅड एवरी पॉवर टू एंटर इन टू दॅट आसाच रे पॉवर ना मुख्य चीफ मिनिस्टर हॅज टायमली इंटरवीन इन दॅट इन्सिडंट बिकॉज कालचे इन्सिडंट जाल्या उपरांतूय चीफ मिनिस्टर जर तेचेर रिएक्ट जावं नसलो जाल्यार पीपल वूड हॅव व्हेरी बॅडली. सो द कॉलिंग ऑफ मिटींग ऑफ डिझास्टर मॅनेजमेंट इन सत्तरी हो चीफ मिनिस्टराचो हेच आसलो तो आनी त्यो चीफ मिनिस्टरान टायमली एक्शन घेतली. आतां कितें जालें की पळय उजो पेटलो म्हादय वायल्ड लायफाक इट कम्स अंडर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट. टेरिटरी खंयची सत्तरी इट कम्स अंडर विश्वजीत राणे. सो पहिले 2 दीस एक चीफ मिनिस्टरान दिले कारण ओके चल आपल्या लेवलाचेर कितें हँडल जाता जाल्यार पळोवया. पूण मागीर जेन्ना ताका कळ्ळें की हें एका टेरिटोरियल हेडाच्या अंडर हें कवर जावं शकना ताका एज अ स्टेट यंत्रणा गरजेची पडटली. चीफ मिनिस्टर तो इंटरव्यून जालो मिटींग जाली आनी ते सगळे कालचे हें घेतले. पूण जशें जयलान सांगलें तशें की पयलो विषय जो आसा म्हणजे ह्या इन्सिडंटाचेर पयलो स्टेटमेंट आनी इवन आय थिंक फॉरेस्ट मिनिस्टर हॅज ट्विटेड की हे सेबोटेज आसा म्हणून आनी चीफ मिनिस्टर हॅज टेकन द सेम लायन.
आता त्यांनी घेतलेलीच लाईन चीफ मिनिस्टराक फुडें व्हरप एक गजाल म्हाका पडटा तुगेली की फॉरेस्ट मिनिस्टर ऑल्सो हॅज बीन व्हेरी प्रोएक्टिव्ह. चीफ मिनिस्टरांनी काल प्रोएक्टिव्हनेस दाखयला. बट एक गजाल तांची सारकी आहा की स्टेटीची यंत्रणा की काल सांजे मेरेन लक्ष आयलें की इट इज नॉट ओन्ली लिमिटेड टू म्हादय वायल्ड लायफ सेंच्युरी, गोंयच्या बाकीच्याय भागांनी अश्यो फायर सुरू जावपाक लागल्यात. सो देन इट इज अ राज्यव्यापी प्रश्न, इट इज नॉट ओन्ली वन रिजन. I think that point is completely valid. Don't you think so? Do you think that was an administrative move or a political move? A very late night move. Administrative move with a kind of a little bit of politics into that. So, but हो म्हाका दिसता हो खूब पयलीं करूंक जाय. तडका आशिल्लो म्हणटा ताका. हय तडका आशिल्लो. दिसता तो फाटल्यान तूं पयशे जाल्यार कित्याक हें तर घडटलो जाल्यार हें पयलीं करूंक जाय आशिल्लें. डिजास्टर मॅनेजमेंट तूं 8 दिसांच्या फाटल्यान करूंक शकत ना, कित्याक तो फायर, यू आर डिलिंग विथ फायर. आणि एक सॉरी टू इंटरप्ट, आणि एक प्रमोद महत्वाची गजाल आमी विचारता म्हणजे काल मिटींग जी घेतली चीफ मिनिस्टरान, ती मिटींग स्पेसिफिकली फायर इन्सिडंट एट सत्तरी. वॉट अबाउट फायर इन्सिडंट्स इन अदर पार्ट्स ऑफ द स्टेट? इतलेच सिरियस फायर इन्सिडंट जाले. सो त्याच्या खातीर पणजे एक मिटींग जावंक जाय आसली चीफ मिनिस्टराची की ते 70 बरोबर बाकीच्यो ज्यो घटना घडल्यो तेचेय तुम्ही इन्व्हेस्टिगेशन करा की कित्याक घडल्यो. सकाळीच तुका अनेक घडली न्ही. एक्झॅक्टली. सो म्हणजे तुम्ही 70 कडेच फोकस केलो, बाकीचे राज्य जळटा जाल्यार पाड पडू, तशें जावं शकना न्हू. इन्सिडंटूच इतले वाडले. तुका ताजे उपरांत आज सकाळी हेलिकॉप्टर घेतलें, विश्वजीत राणे सगळे वचून आयले. सो डू यू थिंक दॅट्स व्हाय आय एम सेइंग की वॉज दॅट अ रिस्पॉन्स टू यस्टरडेज मीटिंग? विश्वजीत राणे वालोर तो हेलिकॉप्टरान भोवलो, ज्या ज्या जाग्यार उजो पेटला पळय ते आमदार स्कुटरीनूय भोवंक ना पळोवपाक बाबा कितें जालें काय म्हणून. सो ही इज व्हेरी सिरियस अबाउट हिज कॉन्स्टिट्युएन्सी. पोवपाक जायत ना किशोर थिंगा कितें अदर इन्सिडंट आय एम टॉकिंग. पण एक गजाल किशोर बरोबर की इतलो प्रोएक्टिव्हनेस दाखोवप दोगी जाणांनी खूप बरें. कारण त्या कॉम्पिटिशना भितर जर तुगे डिजास्टर मॅनेजमेंट जाग्यार पडटा जाल्यार नथिंग लायक इट. आय थिंक दॅट इज द बेस्ट थिंग दॅट कॅन कम आउट ऑफ दिस. बट जाग्यार पडटले म्हणून सी डिजास्टर मॅनेजमेंट, डिजास्टर मॅनेजमेंटाचो डिजास्टर आमी आतां उलोवंक लागले कितलींच वर्सां जाली. ओके, ऑलमोस्ट अबाउट 10 to 15 years वी बीन टॉकिंग अबाउट. एक आमकां हेजेर कळटा, इन्सिडंट असो घडटा तेन्ना कळटा की डिजास्टर वी आर नॉट प्रिपेर्ड. वी आर नॉट प्रिपेर्ड. आतां हेजेर देखून पळय आतां टू रिस्पॉन्ड आफ्टर 8 days म्हणजे आणि फायर थंय जाल्यार फायर तुका थांबचो ना. वायल्ड लायफ सेंच्युरी and wildlife sanctuary, and you know that fire is raging, you know it is not going to be controlled by humans. They are पायपां घेवन गेले नाल्यार बकेट घेवन गेले तशें जावचेंच ना. जावचेंच ना न्हू तुका. फायर ब्रिगेड कॅन गिव अप केलें दॅट सेइंग दॅट यू नो वी कॅनॉट फायट दॅट फायर म्हणून. तेन्ना वी गॉट दोज विज्युअल्स ऑन संडे एंड आय स्टील रिमेंबर दॅट वॉज व्हेरी डेंजरस. आमकां पळोवपाक भंय दिसता दोंगरा वयल्यान ते सगळे हे पडटात. आयज पूण 70चे लोकूय म्हाका दिसता 700-800 लोक स्वता वचून उजो पालोवपाचो प्रयत्न करतात. इट इज अ जॉयंट एफर्ट. एब्सोल्युटली. पण तें सिरियसनेस डिजास्टर मॅनेजमेंट आसपाक जाय.